Hi, again this Goenka with you. This time we are in the south. We are going to talk to one of the candidates who is hardly known and hardly heard around, but he is equally famous among the people of his own constituency, and people love him like anything. A very simple man, a very loving man, and a strong candidate for Goa. This candidate is out to fight against the corrupt candidates presently ruling Goa, and we are sure that he is going to definitely win the elections and do away with some of the corrupt people. Corruption came up like anything, but we have some people who can stand up to it. There are giants of corruption who are in the south, especially in the Benaulim constituency where we are standing today. But there are also people who can take care of this and they can fight for it. And there is one such man who has got himself ready to fight for against the corrupt people, and he is today here with us where we are going to talk to him. And his name is Mr. Caetano de Silva, commonly known as Caeto. Caeto is the name on the household of every true and non-corrupt people who vote from their heart without selling their votes. And this is Caeto, who is out here to garner the votes for himself and for the good of Goa. So come, let us talk to Caeto. Start. So, Opa sang to Caeto ba, zakela ki ami ulayta. Caeto ba, news goikar ke tuka yokar. Kya bare karo? News goikar zawudas karo. Caeto ba, मला एक सांगितलं या राजकारणात तू येवपाक कितें तुका याद काय राजकारणात नासलो तेन्ना कोणे भायल्यान कोण लोकांलो Caeto बाबा आसा म्हणून की राजकारण करपाचो तर आतां तुका कित्याक लागून तूं येयला आमच्या राजकारणान जे आमचे गरीब लोकांक लागून गरीब लोकांक आमचे डेव्हलपमेंट तशेंच हे करप्शन आसा ते काबार करपाक हे राजकारणात भितर सरून आनी तशेंच म्हाका दिसता आनीकूय लोकांक मुखार सरून हे करप्शन आसा ते काबार जावंक जाय म्हाका एक सांग तुका दिसता हे भ्रश्टाचारी आतांचे मंत्री आहा आमचे चड करून ह्या तुमच्या सावथाक आमच्या गोंयच्या तांणी जें निसंतन केलां गोंयचें ते तांचे आड तुका झुजोंक जायचें तुका भरोसो आसा तुजें जिखपाचो वो ना जरूर म्हाका भरोसो आसा म्हज्या लोकांचो आनीक हांव हें इलेक्शन 101% जिखलेल्या बरोबर आसा म्हाका लोकांचे कॉन्फिडन्स आसा बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचो आनी आमचे एकेच झुजोंक बाणावलेचो तसोच बेनावली आख्खेच कॉन्स्टिट्युन्सीचो लोक म्हज्या फाटल्यान तयार आसा कित्याक ताका हें करप्शन नाका देखून म्हणजे तुका तेंको आसा गोंयचो लोकांचो सगळे लोकांचो म्हाका तेंको आसा लोक म्हज्या फाटल्यान आसा मिटिंगेक पळोवंक जाता तुमच्यांनी नाजाल्यार म्हणजे बरो डोर टू डोर कंपेनींग करतना लोकांक पळोवंक जाता लोक कुशलकायेन भायर सरतात म्हूण सांगून आमी तुज्या बरोबर आसात म्हणून तुका अशें दिसता की तूं आतां हातून सरून हांगासर व्हडले जिगाण म्हणटा तशें आसा जे राजकारबारी पॉलिटिक्सान येवन फकत आपली बॉल सांबाळून व्हडले जाल्यात लोकां पासत कांयच करूंक ना तर तुका दिसता हांचे आड तुजें बरोवंक जाय तशें म्हूण झुजोंक जातलें म्हूण ऑफकोर्स असल्या आदार म्हजी हिम्मत आसा म्हज्या फाटल्यान लोक आसा इतली उमेद आसा म्हाका लोकांचे पासत कितें करूंक म्हणून तेका लागून हांव मुखार आसा आनी हो लोक म्हाका तेंको दिता तर म्हाका केदेंच व्हडलें तुका मुखार आसल्यार ताची पर्वा ना Caeto बा म्हाका एक सांग आतां जर तर तूं हे वेंचणुकेन तर तूं वेंचून आयलो एक उमेदवार जालो लोकांचो तुजे येवजणी कितें आहा फुडल्यो तुका मुख्यमंत्री जावपाचें कसलो मंत्री जावपाचो अमक्याच खात्याचो अशें कितें आहा तुजे मतीन ना असलें म्हज्या मतींत कांय ना CM जावपाचो ओर मिनिस्टर जावपाचो पूण इतलेंच म्हज्या मतींत आसा जे MLA जावन ओर MLA जावन बरो आमदार जावन लोकांचे आमच्या गांवच्या लोकांचे आनी गोंयच्या लोकांचे कामां करूंक तुका खात्री आसा तूं करतलो म्हणून ऑफकोर्स म्हाका खात्री आसा ही सगळीं कामां हांव करतलो म्हणून आनी कामां करूंक भरपूर हांव म्हजी मेहनत करतलो आनी गोंयच्या लोकांक आनी गांवच्या लोकांक हांव म्हजो टायम, आणि तसंच म्हणजे बरे मेहनत्यो म्हजो बरो वावर करून ताका दाखयतलो.
गोंयच्या लोकांक आयच्या तेंपार जाय कितें लोक भियेलो आसा लोकांक जाय बरे मनीस आयलेले आनी आदले पळय जे आसा लुट्टात गोंय आमच्या दोळ्यांनी दिश्टी पडटा आमकां तांकां खोंट मारून भायर मारपाचें तर तूं हे लोकांचे चिंतन आसा तांकां बरें एडमिनिस्ट्रेशन वो बरें राजकारभार जावप हो राजकारभार तूं बरो दिवंक शकची तांकां कोणाकूच मेवून आसतना पळय हो राजकारण दिवंक जाता लोकांक कित्याक लोकांक दादागिरी गुंडागिरी आसा ते पयस करूंक लोकांच्या मदीं ज्यो फेर आसा भियोन आसा लोक ते पयस करूंक हें सगळें हांव जरूर दितलो म्हाका कोणाकूय भिवपाची गरज ना कित्याक म्हज्या फाटल्यान इतलो लोक आसा ते लोकांच्या आदारान म्हजें जायतें करूंक जाता म्हाका कोणाचीच दुसऱ्याची गरज ना काय तुका चडान चड देव बरें करूं आनी तुज्या चिंतनाचेर देवान आशिर्वाद घालचो आनी तुजी फुडलीं पळय जीं कामां आसा ती तुजी देवाचे बिरांतीन जावची आनी तूं सदांच लोकांच्या मोगान लासचो आनी तुवें जें पावल मारलां तें पावल तुवें सारकें तुज्या नियमा प्रमाणे चलोवंक फुडें धाडचें आनी तुवें लोकांक बरी सेवा लोकांची बरी सेवा करून लोकांक बरें राजकारण दिवचें हो आमचो आवडो आनी हांव मागता देवा लागीं नीज गोंयकाराच्या नांवान की तुका जिखोवचो आनी जो भ्रश्टाचार आमच्या गोंयांत पळय भरला जे भ्रश्टाचारान जे पळय मंत्री चलता तांकां नपयत करचें आनी तुज्या असल्या मनशाक आमच्या फुड्यान उबें दवरचें आनी बरें राजकारण आमच्या लोकांक फावो करचें गोंयच्या तुका चडान चड देव बरें करूं नीज गोंयकाराक तुका देव बरें करूं म्हणटा नीज गोंयकाराकूय तुमकां देव बरें Okay, we decided to talk to some of the people who would support the new contestant of the Benaulian constituency, Mr. Caetano Silva, or Elias Kaitu. And here we are sitting in front of a person who had practically joined the fight and withdrew in favor of Mr. Kaitu. So here we are talking to him. तुझे नाव कितें? एनबल रिक्वेस्ट हानी म्हणल्यार ओके आनी तूं आमकां सांगची तूं हांवें आयकलां तूं वेंचणुकेन बसलोलो म्हणून तुवें पार्टी कित्याक घेतली हे पार्टी हें करप्शन जाता तें बंद जावपा जाय म्हणून सगळ्यांनी बसून झगडो परस कोणें एकल्यान बसून झगडचें आनी आमी सगळ्यांनी लोकांक सांग आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक वोट करून की हें की हांव परत बसूंक सोदतालो आनी सगळे आमी मेळोन एकठांय जावन चिंतलें की 4-5 जाण बसून आमच्यांनी हें घेर झुजोवंक जावचें ना तेका लागून हांवें आनी म्हजो इश्ट गांवचो नाजार सोफास आमी सगळ्यांनी एक डिसिजन घेतलें की एकवटान रावन कोणें एकल्यान बसून हें झूज जिखचें म्हणून तेका लागून आमी सगळ्यांनी कांयतूक जो बाणावलीचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी बाणाचे गांवचो तेका मुखार घालून आमी तारायले मुखार घालून तारायले ओके तुमी आतां तूं Kaitu कसो कितें मनीस तुका कितें दिसता Kaitu हें चलोवंक शकतालो जिखलो जाल्यार वो तो जिखतलो Kaitu ताजें ऑक्युपेशन जावन आसा सिमेंट एज अ रीग आनी हांवें जायते 5 वर्सां पयलीं आयकल्लें की Kaitu सोशल वर्क भुरग्यांक कितें तरी आदार करता म्हणून नांव नासतना नांव नासतना आपलें नांव दाखय नासतना बरें भोंवतालो बरें आनी तेंय पळोवन आनी तें आयकून ताका लागून आमकांय दिसलें तेणें इतलें केलां आनी हेज्या मुखार बरें करतलो आनी म्हाकाय खात्री आसा आनी विश्वास आसा की सगळ्यांनी डिसायड केलें गांवच्या लोकांनी आनी आख्या बाणावलीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी की ताका हो एक मनीस सारको आनी लोकां बारा रावतलो हें चिंतून आमी मुखार सरले आनी म्हाका विश्वास आसा की Kaitu आमकां गरिबांक तशेंच एक कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कितें बरें करतलो लोकांचो तेंको आसा ताका हें करपाक आदार आसतलो म्हणजे जिखपाक जावं कितें जावपाक म्हज्यान आयज एक उत्तर दिवंक येता एक 90% वी आर ऑलमोस्ट विनींग दीस सीट वेरी गुड थँक्यू मॅम